लोकांचा आशीर्वाद घेऊन साधारण 11च्या दरम्यान आम्ही निकिताक घेऊन पारशाचो डोर टू डोर प्रचार सुरू केलो. जो सुरवात करताना आम्ही बाजारपेठा पारशाचो थंयसून सुरवात करून हळूहळू आम्ही चावद्या पावलो आणि प्रत्येक घरान वयताना ताका बरो प्रतिसाद हा. लोक म्हणतात की तुम्ही प्रत्येक घरांनी चला, तुमचे विचार सांगा, आम्ही तुमच्या बरोबर असो, आम्ही तुमच्या बरोबर फाटीसून रावन तुमकां मतां घालून आम्ही तुमकां सपोर्ट करतो. असोच आमकां आशीर्वाद लोकांनी ठेवचो आणि आमच्या कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्डच्या अनिकेत साळगांवकाराक निवडून हाडचो लोकां कडेन मी रिक्वेस्ट करता. धारगळ मतदारसंघातून आमचो मित्र अनिकेत साळगांवकर जो जावन आसा धारगळचो आणि माजी सरपंच विद्यमान पंच गोवा फॉरवर्डान एक आमकां बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो डायनॅमीक आसा. तो जरी धारगळचो आसलो तरी त्याचा कार्य ह्या पारशान आहा, तसा तुयानय आहा, तसा बाकीच्या जे आमचे मतदारसंघ आहा तेतूनय त्याचा कार्य चांगला आसा. सो लोक ताका भरघोस मतांनी निवडून दितले ही म्हाका खात्री आसा. तेजो विजय हो नक्की आसा. धारगळ मतदारसंघात टोटल 25 बूथ येता आणि धारगळ पंचायतीन हे 8 बूथ येता. काल आमचे धारगळीत 8 बूथ आमी हे कंप्लीट केल्ले आहा. आज आमी हांगासर येवन आमकां आयज बरो आयज लोकांचो आमकां आयज रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आयज लोकांक आयज चेंज जाय. आज वतात ते घरात म्हणटा की आमकां आमी कंटाळे BJP. सो सगळ्यांनी आयज निर्धार केल्ले आहा की BJP नाका. आज आमकां गोवा फॉरवर्ड बरी विजय सरदेसाय आसली बरो एक आमदार आणि बरी लिडरशीप ती घेवन फुडें वचपाची अशी लोकांची हे आहा. सो हांव लोकां कडल्यान अपेक्षा करता की आमकां पारशेंत न्ही आमकां सबंद धारगळ मतदारसंघ विजय ह्यो आमचो निश्चितच आसा. त्या बद्दल दुबाव ना. पूण लीड म्हणटात ती आमकां बरी मार्जीन आसतली ती आमकां पारशासून आसतली अशी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. आयज आमी धारगळ मतदारसंघाचो उमेदवार गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्लो बाप विजय सरदेसाय यांचे भितर विश्वास दवरून आमकां जो उमेदवार दिला बाप अनिकेत साळगांवकर हो मूळ धारगळ गांवचो थंयसरलो विद्यमान पंच आसा, आदलो सरपंच, तरुण आसा आनी एक तरुणा मदीं उर्जा आसलेलो अनिकेत साळगांवकर जेन्ना धारगळ ग्रामपंचायत पूर्ण डोर टू डोर पिंजून काडून आज तो आमच्या गांवांत पारशान येयला आणि आमी भगवती देवळानसून त्याच्या प्रचाराक आज हांगासर डोर टू डोर स्टार्ट केल्या. आज हो बूथ जो आसा हो सादारण 900 मतांचो बूथ जो आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट करतले. पारशान जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां जेन्ना लोकां कडेन मेळटा तेन्ना लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. खूब काळ जालो जे सरकार हांगासर आतां गोंयांत आसा ते प्रस्थापीत सरकार जाल्लें आसा त्याच्या विरोधान खंयच्याय सरकाराच्या विरोधान सादारण 10-15 वर्सां जाली काही एंटी इन्कम्बन्सी जाता. त्याच एंटी इन्कम्बन्सीनसून आयचें हें सरकार भाजपाचें सरकार आसा. तेचो फायदो हो नक्कीच जातलो कारण जे इंटरॅक्शन ज्या पब्लिका भितर जाता, ज्या वोटरां मदीं जाता तेतूरसून एक कॉन्फिडन्स येता. जेन्ना आमी घरोघरी प्रचार करतात तेंच चिन्ह जेन्ना आमी पावयता तें चिन्ह हे फाटल्या विधानसभेकूय आमी हांगासर पावयल्लें तेचोय आमकां खूब फायदो जाता. आनी जशें आमच्या अध्यक्षान म्हटलें राम नागवेकारान ही फायट आसा ही BJP वर्सीस गोवा फॉरवर्ड आसा. तें खरेंच आसा कारण विजय सरदेसाय ज्या प्रकारे आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेवन गोंयभर भोंवताले तेन्ना अनेक हांगासरल्यो पेडण्यांक भेटसयणाऱ्यो समस्या तेंच्यांनी विधानसभेच्या फ्लोराचेर मांडलेल्यो आसात आनी ते आयज सर्वसामान्य लोक तुमच्या माध्यमांतसून हे घरोघरी गोवा विधानसभेचे जे सेशन पळयतात तेतूनसून आनी आमी वेगळें सांगपाची गरज पडना लोकांक. लोकूच आमकां सांगता की येस आमी तुमचे बरोबर आसा, आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर आसा कारण विजय हें गोंयकारपणाचें किंवा गोंयकारांक लागून भरपूर काम करता. आनी तेच्याच पावलार पावल ठेवून तेणें जे हांगासर आमकां उमेदवार दिल्यात ह्या मतदारसंघात धारगळ मतदारसंघात अनिकेत हो तरुण आसा. तशेंच आमचो बाजूचो दुसरो जो मतदारसंघ आहा मोरजी थंयसरूय आमचे कडेन एक तरुण महिला उमेदवार दिल्या जे दोनूय तशे प्रेझेंटेबल जेंचे कडेन काम करपाचें स्पिरीट आसा. आनी एखादें जिल्ला पंचायत म्हटलें काय तेका मर्यादा आसा. हांव 2 वेळाचेर जिल्ला पंचायत मेंबर जाला सिन्स 2007 ऑनवर्ड्स की आमकां खबर आसा की जिल्ला पंचायतीच्या कार्यक्षमतेन कितलें काम येता आमी कितलें करूं शकता. आमी त्या हेतून जेन्ना काम करता तेन्ना तितल्या त्या ज्या ज्युरिडिक्शनान जें आमी काम करूं शकता तितलेंच आमी आश्वासन घेवन आमी फुडें वचूं शकता. हांगासर तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गोंयांत तसो पावर्स ना जिल्ला पंचायतीक
जो काळांतरान एखादें समजा घडलो जाल्यार तेचें कार्य जें आसा हो जिल्हा पंचायत मेंबर, एखादें प्रायमरी एज्युकेशन आसात, आमचे प्रायमरी हेल्थ आसात, RDA जी महाराष्ट्राक RDA आसता ती गोंयांत ना. ह्यो अनेक ज्यो गोश्टी आहा ह्यो जर समजा आमी जर एखादें येदो व्हडलो आतां आमी गोंयभर आमी हायप पयलो जिल्हा पंचायतीचो, पण वास्तविकान आमी पळोवपाक गेल्यार ताका पावर्स ना. पूण हे पावर्स दिले जाल्यार येदो व्हडल्या निवडणुकीचो हायप हो चलता. आज आमी आमचो प्रचार आसा हो सारको ग्रावंड लेवलीचेर दवरला. म्हणजे आमी म्हणटा पळय की चारण्याची कोंबडी आनी बारण्याचो मसालो हें जावचें न्हय. आमी कारणा शिवाय मोठी आश्वासनां दिवंक शकना. हेचो जिल्हा पंचायतीचो जाहीरनामो व्हडलो जावंक शकना. आनी त्याच्या मुळे आमी जाहीरनामो सुद्दां हो लिमिटेड आमी जे कितें जिल्हा पंचायतीच्या कार्यक्षमतेन जे कितें कार्य करपाक मेळटलें तेच आमी कार्य करतले. आनी अनिकेता सारकेलो आमी तरूण भुरगो एक लिडरशीप दिवन पंचायत लेवली वचून जिल्हा पंचायतीचेर व्हरोन आमी ताका फुडल्या म्हणजे आमी कशा सेकंड लिडरशीप तयार करपाक जाय. आनी आज तो तरूण आसा, तो 35च्या भितर आसा. सो आमच्या फाटल्यान कोण जाल्यार असले तरूण अनेक तरूण आसात. अशें आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. आमचे कडेन भयणी आसात तांकां प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय आनी आमी तांकां सेकंड लिडरशीप आमी फुडें हाडपाक जाय. आमीच फुडें आसतले अशें धरून आमी तें चलना. आनी त्याच्या मुळे एक बरो प्रतिसाद मेळटा. पार्टी यंग आसा आनी हांगासरले सगळे आमचे कडेन जे काम करतात ते सगळे तरूण आसात आनी आमचो उमेदवारूय हो तरूण आसा. आनी त्याच्या मुळे म्हाका खात्री आसा की हांगासर धारगळ मतदारसंघांसून आमी अनिकेत साळगांवकाराक हो 100% ह्या वेळार आमी जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून निवडून हाडटले. हालींच आमी BJP कॅन्डिडेट जो आसा तांचे बायट घेताना तांचे जे भाव आसात तुकाराम हरमलकर हांच्यांनी एक म्हटलें की त्या टायमार ते उबे आशिल्ले तेन्ना तुमी आशिल्ले आनी तेन्ना आमदार जीत आनी आमदार तेन्ना ताचो फ्रेंड आनी दयानंद सोपटे ताका सपोर्ट केल्ले म्हणून तो आयलो असं तेचें म्हणणें. आनी आतां परत तीच पुनरावृत्ती जाता अशें ताचें म्हणणें आसा. हाचेर तुमचें कितें रिप्लाय आसतलें? बरोबर आसा. 2015ची निवडणूक ती. त्या 15च्या निवडणुकीन हांव भाजपाचो उमेदवार आसलो त्या वेळाचेर. आनी जो उल्लेख तुमी केल्यात की आतांच्या उमेदवाराचो भाव तुकाराम हरमलकर हो माजी जिल्हा पंचायत तेणें म्हाका त्या वेळाचेर हरयल्लो आनी तो जिखलेलो. त्या वेळार तो अपक्ष उमेदवार म्हणून आसलो. आनी तेच्या बरोबर तुमी जी दोनूय नांवां घेतल्यात, जीत आरोलकर आसात किंवा माजी आमदार दयानंद सोपटे आसात, ते तेंचे बरोबर आसले. पूण त्या वेळाचेर जीत आरोलकर हो इलेक्ट्रल राजकारणांत नासलो. हय, दयानंद सोपटे हो माजी आमदार त्या वेळाचेर आसलो. पण आज परिस्थिती थोडीशी उलटी आसा. आमी विरोधान आसात, ते सत्ताधारी पक्षान आसात. जीत जो इलेक्ट्रल राजकारणांत नासलो तो आतां आमदार आसा. दयानंद सोपटे हो माजी आमदार आसा. दोगूय पक्ष किंवा तेंचे अलायन्स म्हणून ते तेचें काम करतात. पण जशें हांवें येदोळ म्हटलां की खंयच्याय सरकाराक सादारण 10 ते 15 वर्सां जालीं काय एंटी इन्कम्बन्सी आसता. जशी म्हाजेर त्या वेळाचेर एंटी इन्कम्बन्सी जाल्ली. म्हणजे मागीर म्हाका खुबश्या लोकांनी रिजल्टा प्रमाणे दिवपाक आमी तुज्या अगेन्स्ट नासल्या. आमी तुका जे चिन्ह मेळयलें पळय किंवा BJPच्या अगेन्स्ट आसले आमी त्या वेळार. आनी तेचो म्हाका तसो पयशींच जाल्यार आमी त्या वेळाचो आमच्या कॅम्पेनीक पयशे जाल्यार सगळे गोंयच्या लोकांक याद आहा. म्हणजे संरक्षण मंत्र्या पासून सगळे हांगासरले मुख्यमंत्री, सभापती, 3 आमदार, सिद्धार्थ, काल्लूस आल्मेदा, ग्लेन तिकलो, संघटना आसली, सदानंद तानावडे येतालो आनी सगळे येवन सुद्दां आमकां तशें त्या चिन्नाक आमकां जाय तशी आमकां मतां पडलीं ना. हें कशें आसता की जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक हें पर्सनल लायन दर वेळार सांगता पर्सनल लायनपाचेरूय जाता. आनी आयज शक्यतो विरोधी हेचेर जी एंटी इन्कम्बन्सी आसा पळय तेचो विरोधी पक्षाकूच तेचो फायदो जाता. मागीर तो भले ल्हान पक्ष जरी आसलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की ते तुकाराम जरी उलयलो ते जाल्यार ती आज परिस्थिती उलटी आसा. कारण ते सत्ताधारी पक्षान आसात, आमी विरोधान आसात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.